सांखळी रवींद्र भवना प्रमाण गोयच्या दर एका सरकारी खासगी कार्यालयां तशेंच सरकारी आनी खासगी शाळांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हो उपक्रम चालीक लावपाक जाय। ह्या उपक्रमाक लागून भुंयगत उदकाचो सांठो वाडोवपाक मजत जाता। तशेंच हाचो फायदो बोरवेलांक जातलो अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें। रवींद्र भवनात ह्या उपक्रमाच्या उक्तावण सुवाळ्यात मंत्री सुभाष उलयतालो। ह्या वेळार आमदार प्रेमेंद्र शेठ, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष दत्ताराम चिमुलकर आनी हेर हजर आशिल्ले। नजर यशस्वी बांधिल्लें आसा आनी डब्ल्यू डिपार्टमेंटान ती बांदून घेतलेली आसा। उदर वॉटर हार्वेस्टिंग जे म्हणटा पळय न्ही तें करपा संबंधी तर आज ताजें उद्घाटन करपाची एक संद मेळ्ळी आनी मुख्यमंत्र्यांनी तांकां ज्या पद्दतीन गायडन्स दिल्लें, मार्गदर्शन केल्लें त्या प्रमाणे त्यांनी ही बांदून घेतलेली आसा। आमचो इंजिनियर जो आसा निमशा भंडारी ताजी हांव मना पासून तुस्त करता की अशा प्रकारचे प्रकल्प जे आसा पळय न्ही ते प्रत्येक गव्हर्मेंट आस्थापना भितर जावपाक जाय। ती मागीर प्राथमीक शाळा आसूं, गव्हर्मेंट हायस्कूल आसूं, इवन प्रायवेट हायस्कूल आसूं, अशा परिसरांतल्यान जावपाक जाय। की कितली सुंदर संकल्पना पळयात। ल्हानशे बांयचे खातीर आमी सादारणशी 1 लाख भर खर्च केले आसतले किंवा 2 लाख खर्च केले आसतले आनी ताजे नंतर मागीर सायडीन बोरिंग वेल आसा त्या बोर वेलाक हाजो सपोर्ट मेळटलो। इवन परिसरात जे ओपन वेल्स आसा पळय न्ही ते ओपन वेल्स सुद्दां परिसर ताजो सपोर्ट मेळटलो, कारण उदकाचें लेवल जे आसा तें वाडटलें। दुसरें अशें आसा की रवींद्र भवनाच्या परिसरांत जी कितें आमकां ग्रीनरी तयार करपाक जाय ताका उदक कमी पडचें ना। वॉटर हार्वेस्टिंग एक कसो प्रोजेक्ट आसचो हेजें ज्वलंत उदाहरण आमचे रवींद्र भवन सांखळे हांगासर आमी तयार केल्लें आनी आतांच ताचे माननीय मंत्र्यांच्या हस्ते हेजें उद्घाटन जाल्लें आसा। उदकाक त्या पावसाचो जो सांठो आसा हो कसो आमी युटिलायज करचो तो ताका लागून कितें आसचें हें आतां आमी पळयता की गटराचें जें उदक आसा, पावसाचें जें उदक आसा तें एकत्रीत करून एका बांयन घालप। त्या बांयन जो फिल्टरीक बेड बसयल्लो आसा आमी ताका रेंव घातलेले आसा, गुडे घातलेले आहा, म्हणजे जें खदूळ उदक येता पावसाचें तें एका बांयन वचोन तें निवळ जावन परत जमनीन वयचें आनी जमनीनसून जे आजूबाजूचो जो वॉटर सांठो आसा, उदकाचो जो सांठो आहा जमनीचो तो लेवल वाडचें अशा पद्दतीचो हो एक प्रकल्प। आनी हाचो हो प्रकल्प जाल्या नंतर निश्चितच ह्या भागातले बांय किंवा जे आमचे बोरवेल आहा हेजो उदकाचो सांठो आहा तो वाडलेलो आसा। आतांच आमचे माननीय मंत्री श्री सुभाष भाई शिरोडकर हांच्या हस्ते हेचें उद्घाटन जालें।